दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे. अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. महारुद्र हनुमान की जय. श्रोतेगण हो नमस्कार. आज मना श्लोकाचे 114 श्लोक चालूस आज घेऊया. काल थाई पयर थाई 113 नंबरात घेतिलो. समर्थान म्हणले जनीहित ते जनीहित पंडित सांडित गेले अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले तयाहुनी व्युत्पन्न तो कोण आहे मना सर्व जाणीव सांडून राहे. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार जे मस्त पांडित्य आस खरेंच आस तांकां गर्व जावचो मस्त संभव आसता. दे आर प्रोन्ड टू दॅट. मस्त गोष्टी प्रोन्ड आसता ती म्हळ्यार इजिली तांगेले पांय निसरता. जशी केळ्या साली रस्त्यार पडलेले असल्यार पांय निसून पडना पडेच कळटा ह्यो केळ्या साली आशिल्ली. एक एक जमिनीचेर घरांत सुद्दां येता आमी मार्बल बिर्बल लावन घेता ती उद्दां पडल्यार पांय निसून पडना पडेच कळटा उद्दां आसा म्हूण कळनाची ना जाल्यार. तशी त्या पंडितांक सुद्दां कळना की आपणाक केन्ना गर्व जावचें शकता म्हूण कळ्ळें. आनी खरें बरें आसतात ते जाल्यार आपणागेलें हित लीक जायत वता तांगेलें पांडित्या मिती. असले पांडित्या पेक्षा इलिटरेट बरो अशें खेपन मागीर तांकांच दिसचें लागता. म्हणून ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंदावारी तांणी आमगेल्या हांकां
गोंदवलेकर महाराजांक संपूर्ण शरण वचूले आणि म्हणाले, महाराज मगल तुम्ही पुरे पांडित्य घेयाती, मगल विद्य पुराय घेयाती, मगल वाचा हांवें नामाक व्होवली, बाकी म्हाका कसले नाका म्हूण. त्यामुळे कोणे कसले विचारल्याकडे सांगचे बंद केलं त्यांनी, महाराजांना विचारा म्हणून म्हणताले. तशी त्यामुळे अहंता गुण येता म्हणून. आणि ते त्यांनी भिसडांच्या म्हणले आसतले किंवा ब्रह्मराक्षस म्हळ्यार की हे वृत्तीन ब्रह्मराक्षस म्हळ्यार ब्राह्मण कोणा म्हणचे, ब्रह्मविद ते ब्राह्मण पळय की नाही. तर हांगा ब्रह्मराक्षस म्हळ्यार ब्रह्म जाणतले आणि ताच गर्व जावन दुसऱ्यांक तुच्छ करून उलयतले, ते राक्षसी वृत्ती जाता तांगेली, म्हणून तांकां ब्रह्मराक्षस म्हणटात. ते भारी वायट. ताजे पेक्षा खरे राक्षस तरी परवडले, कोणे तांकां मारून घालूं पुणी जाता. हें तशें न्ही, हांगेल पांडित्य इतलें आसा, लख 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 जाता. आणि त्या हातूंत ते पडल्यार तांगेले इतली तांगेली उपाधी आसता, तांकां उबारचें सुद्दां जायना सटकने, म्हळ्यार इतले जड जावन बशिल्ले आसतात ते. तांगेले स्वतालेच वंचे तांगेल्या आंगार जड जालेली आसता. तशी तेमी ती तेसा म्हणाल कले, मना हे सर्व जाणी व सांडून रे अंत उडोवन सोडी म्हूण. आत्ता ते म्हणटा ती फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे. म्हळ्यार फुकटचे नाम मुखान घेवच्याक कल तुगल वता जाल्यार तूं कल करता, कलेपुणी उलयता. पांडित्य उलोवच्या कोणाल कल वता. सगळे आजकाल तरी यूट्यूब कसले रांदप कळना तिल्यान सुद्दां यूट्यूब असले की अगदी फर्स्ट क्लास मळबा म्हणून भोव घंटे रांदप करता, भोव बरें करता. हांव केल्या पेक्षा जास्ती बरें करता. कल्या मागीर तांचेर मापान दिलेलें आसता कशें करचें कल करचें. तशी पण कोण पळयल्यार मात्र लक्षांत रावता. ना जाल्यार ही सगळें तोंडान उलोवन कले जेवून या पोट कुणाचे भरे खंय सगळं हल्ली विज्युअल आणि हें जाल्या वर्च्युअल म्हणटा ती वय की नाही. तशी तशी फुकाचे मुखी ज्ञान उल्लोवच्या कोणाल कल खर्च जाता, कले ना, फक्त तोंडची वाफ मात्र फुकट वता. आणि एखाद गरीब मनुष्य असतं न्ही, तान्ने एका नाम घेतले, एक बरो पाप शेतकरी आशिल्लो, तान्ने कलकल सांगल खंय अमूक कडेन हें असो तें असो सगळें. तरी तांणी म्हळें आतां म्हळ्यार एकल्यान ताका विचारलें, तुका कल्ले दिसता म्हण, दिसता वे कले म्हण. ताका समज तागेले शेतांतले तागेले गांवचे शेतांत सुद्दां कलकल दिसता. ताणें म्हळें कशें दिसलें तुका म्हण, कळ्ळें. तरी ताणें माळ दाखयली, ही पळय मगल माळ. ह्या माळेने माळ घेतली की जी वायब्रेशन्स येतात न्ही ती सगळं वातावरणात फिरतात आणि ताज्यान म्हाका सगळं कळटा म्हण. ही क्रिया ही क्रिया म्हळ्यार प्रत्यक्ष तो नाम घेतालो त्या पंडितांपेक्षा, गर्व जालेल्या पंडितांपेक्षा हो भोळ भाळ शेतकरी परवडलो. कले म्हळ्यार ताका गोत तसो केन्ना शेत पिकोवचें, केन्ना हें करचें, केन्ना आनी करतन करतन नाम घेत करचें. आपणा स्वधर्म म्हळ्यार कल्ले तो कल 4 बुक्क सुद्दां शिकनी, ताका सही करचें कळना, आंगठ लायता तो, आंगठ लायता. तसल्याक हें बरें कळटा मग सगळ्यांक संस्कार म्हळ्यार कल्ले तागेले संस्कार इतले बरे आसता ती कले म्हळ्यार तो संपूर्ण विठ्ठलाचेर तागेले अवलंबून. तशी हे समर्थ म्हणटात हांगा फुकट पांडित्य उलोवन कल जावचें स, दिसे दीस अभ्यंतरी गर्व साच, दिवस दिवस कल जाता भितर भितरी गर्व साट्ट वता. हांव कोणके असो, हांव कोणके असो, आनी उबार 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 न्हू जशी एसिडिटी जाता न्ही भितरी खाल्लेले कले अजीर्ण जाल्यार ताची एसिडिटी जाता. अशें खाल्लेले खाल्लेले ताळ्यांत येता, वक्कू जातशें दिसता, वक्कू जायना, कल करता म्हणून कळना, ऑकवर्ड पोजिशन जाता. तशी त्या पंडितांगेल जाता. उलोवन 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 कोणें काय आयकत म्हळ्यार आयकना, ऐकतात रे पण ऐकत नाही, तशी कोणें वागना ती कांय ना. हो सांगता तो आयकता, हो सांगता तो आयकता. तशी चलता वता. जनी सांगता ऐकता जन्म गेला, परी वाद विवाद तैसा चिठेला, समर्थांनीच म्हळ्या वय की नाही. तशी आमी उलोवन उलोवन कसली जाता, दिसेन दीस भितर भितर न्ही अहंकार मात्र वाडटा मनांत मनांत. तेमी ते सांगता ती क्रिये विण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूच शोधून पाहे. ते सांगता ती हें कलें इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती, इच्छाशक्ती आणि क्रियाशक्ती म्हण आसता. तीन हें आसता ती शक्तीची ती जाल्यार ती पयली इच्छा जाता आणि इच्छा जायना पण आमी त्या प्रमाणे साधन करता, ती कडेन ज्ञान जाता. पण ज्ञान जायना पण थंड बैसून कल उपयोगी.
क्रियाशक्ती जाई, क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ व्यर्थ आहे. तू खंय वच काम दिसलें, ह्यो कितले गांवांत इतलो उवार जाला, हांक मदत करता, तांक मदत करता, इतले एड्स येतात, पाप न्ही म्हणटा ती, सगळ्यांक ॲड पेटयता ती, ते मॅसेजीस फॉरवर्ड करता ती, हांक हेल्प करी, तांक हेल्प करी. पण आमी जर प्रत्यक्ष कोणाक हेल्पची करनी तरी ते सांगून कल उपयोग. दुसऱ्यांक सांगून द चॅरिटी शूड बिगीन एट होम. आमगेल घरान थानूच ती चॅरिटी सुरू जावंका, वय की न्ही. कोणा आयिल्ले अतिथी अभ्यागतांक स्वागत करचें, कोणाक खरे मदतीची गरज आसा आमकां करूं जाय नवें. दुसरे कोणाक कोणी इंट्रोड्यूस कर न्हू, हांकां कशी अडचण आसा आनी कोण करतलेच तांकां सोदून घाल न्हू, तांकां तांगेले कॉन्टॅक्ट करून दिवचे, म्हळ्यार परस्पर कले जायशी आशिल्ली अशी. तरी ते सांगतात क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूच शोधून पाहे. आता कले असं की कले कर, तू सम करता की ना हें कोण पळोवचें. प्रत्येक फक्त दुसऱ्यांनी पळोवन सांगलें की तुगेलें हें बरोबर जाय न्ही, तें बरोबर जाय न्ही. आतां योगा क्लासा वचून बा, ताट बसून अनुलोम विलोम केलो, हें केलो तें केलो आनी ध्यानाक म्हूण बसयलीं, तरी कोणाक फाट अशी जाता, कोणाक न्हीद पडटा, कोणाक कल जाता. हें ते 200 लोकांक मॅनेज करता टिचराक जास्ती कळटा की आपणा न्हीद आयली हें स्वताक कळटा. आमकां ध्यान लागल्या की मस्त फनता आमकां दिसता ध्यान लागल्या, पण आमी न्हीद पडलेली आसता, ते कल्ल्यान कळटा. म्हळ्यार ही जागृतींत येतात न्ही आमी, त्या वेळार आमी ताठ बशिल्ले आसतात न्ही, अशें जालेले आसतात, मान तो जालेले आसता, ताजेर कळटा. ते म्हणटा ती तूं नुस्तें वाचाळत करतस की क्रिया करतस, विचारे तुझा तूच शोधून पाय, तूच सोदून पळोवंक मा म्हण सांगता. दुसऱ्यांनी कोणें पळोवनच कर न्ही. कल्या म्हळ्यार मुखार कोणा वच्चेस, तूक वच्चेस. आनंद यात्रेन कोणा मुखार वच्चेस, तूक वच्चेस. आत्मज्ञान कोणा मेळोवचेस, तूक मेळोवचेस. परत हाजेरी म्हळ्यार मुखार वचून सगळें मेळोवचें जाल्यार साधन कोणाक करचेस, तुक करचेस. म्हळ्यार म्हाका तुका सुद्दां न्ही, म्हाका करचेस म्हणना पडे. तुका म्हणचें तूं हें करी तें करी म्हणचें ससार, जाल्यार हांव करता की ना हें कशें पळोवचें. तर नित्य ताजें स्वविश्लेशण जावंका. आपण जें सांगतस तें आपण वागता की ना, आपणाचेर प्रसंग येता तेवळा आपण कशी वागता, आपण समतोल राखून वागता की ना. नाजाल्यार आमी इतलें शिकून उपयोग केलो, आमी जर भोव नर्वस जाली, आमकां कले प्रेजन्स ऑफ मायंडच वर न्ही कले जाल्ले रे सी प्रॉब्लेम्स येतच आसता. ती मस्त येता, ती मस्त नमुन्याचे येता, ऑल वरायटी ऑफ प्रॉब्लेम्स कम. कले म्हळ्यार देवाला इतले विविधतच न्ही की तितले ताणें अंगठ जे केले ते पळयल्यार कळटा की कितली विविधत आसा म्हूण. तशी प्रॉब्लेम सुद्दां इतली नमुन्याची प्रॉब्लेम आसा ती की जनी सांगता ऐकता जन्म गेला खंय. कोण कोणा प्रॉब्लेम सांगता बसता ती, कोण कोणा ताजी उत्तर सुचयता बसता ती, जाल्यार कोणा जळत न्ही ताकाच कळटा तें कशें सॉल्व करचें. बेटर तान्नेच करचें बरें नवें, तान्नेच उत्तर शोधून काडचें बरें न्ही. तावळी तटस्थ जावन त्या प्रॉब्लेमाला पळोवचें आनी कल्लें. नुस्तें वाचाळत उपयोग ना. अरे हांव इतलें हें अशी करी तशी करी सांगल्या, आज मज्जेर प्रसंग आयला तरी हांव कल करतस, म्हाका कल करूं जाय द. जेन्ना प्रॉब्लेम्स येत न्ही, इट इज लायक अ लॉक, तूं मायंड लॉक जाता, मुखार वचना. तसले वेळार परमेश्वर केन्ना नुस्तें लॉक दिना, लॉक विकतल सुद्दां ताका सांगा ते 3-4 चावी दिता. आतां ते चावी लावन पळोवचें कोणाल काम, आमगेलेंच न्हय. ते कशी तशी आमगेल प्रॉब्लेमाक खंयची चावी लागता, एक 3-4 चावी आसता ती. जाल्यार तांतून कले हें म्हणटात न्ही, कले सगळें आमी करता ती, जाल्यार ताका भगवंत, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. सगळें आमी करता ती, जाल्यार ताचे खातीर भगवंतागेलें अधिष्ठान जाता. देवा तूं म्हगेल मनान बैस आनी हांव एक चावी लायता. तूं मान्य नुस्तें अशी म्हण, जायद म्हण, नाका म्हण अशी. आनी ताजेर लक्ष जर कॉन्सन्ट्रेट केलें न्ही कशें जाता म्हणून, तर नेमकी खंयची चावी लागता तें कळटा आनी फटाक्कन हें उगडता. उगडली की ते प्रॉब्लेम कशी सॉल्व करचो म्हूण समज कळटा आनी सॉल्व जायत वता. आनी देवाल कृपेने त्या वेळार तो प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवच्या चावी लावच्याक प्रत्यक्ष लॉक दितलोच येता. कोण प्रॉब्लेम दिली की तोच आमगेल मदत करता येवन, बाकी लोकांक बैसून येत आसतलो किंवा तो स्वता येता
आनी आमकां मदत करता. तशी तांच्यानी विचारे तुझा तूच शोधून पाहे. नुस्तें क्रिये विण वाचाळत नुस्तें कोर नाका व्यर्थ ती, जाल्यार क्रिय करी. जें तुका बरें करता म्हूण दिसता कोणालें कोर उसूर करी. पण वायट करता म्हूण दिसता तें आज करे सो कल करे सो परसो. इतनी क्या जल्दी है जीवना है बरसो. हें खंय लावचें? वायट करचो विचार मनांत येता तेन्ना. दुश्ट विचार केन्ना मनांत येता ती नाका बा अशें हाय पळयलें जालें. कोणें खंयचे विंगडा विशय उलोवचें लागलें बा प्रपंचाचें. तावळी मना जे घडी राघवे विण गेली, जनी आपुले ते तुवा हानी केली खंय. तरी राघवाक सोड न्हू कित्याक ते चैतन्याचें देवागल विशय सोड विंगड विशय उलोवचें लागलो की आमी तांकां थंयच राबोवंका आनी परत लायनार हाडका. इत्याक दोग जाणांगल बरेपणा खातीर. जाल्यार मागीर ती वाचाळता व्यर्थ ती. मागशी जावन गेलेले उगाण कसले जावचे करनी. मुखार कल करचें. वॉट नेक्स्ट तें पळोवंका. तेमी ती ते सांगता ती फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे, दिसे दीस अभ्यंतरी गर्व साचे, क्रिये विण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूच शोधून पाह्यात. विचार रे म्हणकलें विचारांनी. प्रत्येक तांगेल विचारांचेरी आणि विवेकाचेरी. नुस्ते विचार नाही. विचार खंयचे? तरी योग्य विचार, योग्य दिशेन केलेले विचार जे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. निरर्थक दिवा स्वप्न पळयले रे बा, हें काल अशें केल्लें, फाल्यां मेव मुकडे हें अशें कोरयेत इतकी तशें कोरयेत इतकी, हांकां विचारया तांकां विचारया. कडेन यू गेट फंबल्ड आनी तुमकांय भ्रम जाता, कल करता म्हूण कळना आनी तुमी दुसरे पॅनीक जावन दुसऱ्यांकय पॅनीकी करतात. तेमी तशें करून खंयचेय प्रॉब्लेम सॉल्व जायना ती. तर सावकाश जरान बसून न्ही. प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन खंयचो ही चावी लावन पळया, ही जायना दुसरी लावन पळया. 3-4 चावी आनी पटक्कन चावी लागता. आनी केन्ना आमकां उगडची गरज आसा पळय ताचे पयलीं ती चावी मेळटा आमकां. आनी मेळना पळय इतली खुशी जाता न्ही ती चावी मेळना पळय. ती कल्ल्यान मेळटा, विचारांनी मेळटा. हे विचार कोण करता? मनांतल्या मनान मन विचार करता. बरोबर. खंयचे फालतू विचार करचे पेक्षा खंयचे प्रॉब्लेम आयले री अयो म्हाकाच कल्ल्याक व्हाय मी म्हणचे पेक्षा ते कशी सॉल्व करयेद. आयल्यात नवे आमगेल प्रारब्ध सो वॉट एवर, जाल्यार हाव वी डील विथ इट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें कोणा मितायले, हांगेल दृश्टी लागली आसतली, तांगेल हें जालें आसत, कल करचें स. आयल्या ती ते बाजू सर हीची माया. तेमी ती आमी ते हें कर न्हू दुसऱ्यांचेरी अवलंबून रावचें ना. तांच्याल्या वक्तृत्वाचा सिंधू नको. तरी कल जाई हां वक्तृत्वाचे हें सिंधू नाका. जाल्यार कल जाता कर्तृत्वाच बिंदू जाय. तेमी ती आमी कर्तृत्व करया. आमगेल हातूंत नुस्तें वाचाळत मस्तस तें आतां थोड वेळ म्हळ्यार निरुपणा वेळ वाचाळत करपाचें लागता. पण तें आयकून तातूंत मर्म सांठोवंका. आमकां दागीने मस्त दिले, मस्त करयले. आनी कोणाक गिफ्ट दितना आमी गोमटे शब्द घालून हें करून गोमटे डेकोरेट करून ताजेर रंगीत कापूसू ताजेर समज ते गोमटो दागीन दवरला व्हाईट कापसाचेरी रंगीत आनी भोगम दिसता. कारण प्रेझेंटेबल जावंक न्ही. विकतना तो दुकानदार तशें दिता. पण आमी लॉकरान दवरून वचूले री येदो असो बी टायप लॉकर म्हणा, डी टायप म्हणा, ई टायप म्हणा कसले सगळे पेटयो तातूंत धरना ती बा. सगळे पेटयो तातूंत अजिबात धरना ती. तो कल करतात आमी एक सान नरम आते हाज आयले न्ही आमगेले खंयचे आमी केन्ना घेतात ते आमगेले मठाचे आसते तातूंत थंय मेळटा ऑर्नामेंट्स कल दवरतात बॉक्स नरम. तातूंत गोमटे करून ते पेटयो काडच्यो. पण पेटयो आमगेल घरच्या कपाटान खंय पण दवरच्यो. आनी हे तूं सगळे दागीन गोमटे करून लावन दवरच्यात. पण कोणाकय प्रेझेंट दिवचेच बा. आमगेल्याच घरच्या चेडवांक नातरांक. तावळी अशीच दागीन हातान दितात हे घे म्हणून ना. तावळी गोमटी आमगेली पेटी ताजी खंय आसा ती जपून दवरका. त्या पेटयेंत घालून ते दिवका. ती माया. म्हळ्यार शब्द कशी गोमट्या शब्दान गुंफून
तें ज्ञान दुसऱ्यांक प्रेझेंट करता. जाल्यार आमगेल मनांत दवरतन कल साठोवंक आमी श्रवण भक्ती करतना कशें करता. श्रवण भक्ती तरी फक्त मर्म लक्षांत दवरका. सगळे कलकल प्रत्येक शब्द लक्षांत दवर शक्य ना कोणाकची. जाल्यार एक एक वाक्य, एक एक गोमटी वाक्य मर्म तातूंतले कसले जिस्ट कले हें आमी जावनची भितर ताजो विचार करता, ताजेर विमर्श करता तरी लक्षांत रावता. तें जिस्ट हें खरें ज्ञान आसता. तेमी ती समर्थांनी सांगल्या, क्रिये विण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे मना तूच शोधून पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी हांगा हें पळोवया. दासबो जाल्या वळी आमी खंयचे आमगे जालेलें. सहावा दशक आणि तिसरें मायोद्भव निरूपण. हाजे पयलीं कल जालेलें देव शोधन हें हाजें नांव आसा दशक सहाव्याचें. म्हळ्यार ते सांगता की खरो देव कोण हें सोदून काडा. की कल खातीर सोदका की तोच आमगेलो मालक आसा. आमी मालका विचार नासतना तागेल्या घरांत राबचें वे, राबू शक्यच वे ना. तेमी ते आमगेलो कोण मालक आसा तागेलो गुर्तू कोन्न घेवंका. म्हळ्यार आमकां तो केन्ना हाकलोंच ना वच म्हण. नाल्यार खंयच्याय वेळार गचांडी घालून भायर काडटा तूं कोण आयलो उपट सुबो म्हण, पळय की न्ही. नाल्यार खंयच्या गांवांत तूं कोणालो गुर्तूच ना आनी आमी खंय पूण लाभली बा. किंवा खंयच्यान अशीच लॉयटर करतात आमी स्टाफाचे आसत खंयचे ऑफिसांत तूं जर नवीन लागला बॉस कोण म्हूण गोतना ताका केन्नाय पळयनी आनी आमी अशी हांगा थंय भटकता आसत कले काम नातिल वरी म्हळ्यार नवीन न्ही ताका दिनी वर्क दिनी अजुनी अलॉट करनी. तर तो अशीच फिरता आसा हो कल करता तो कल करता. अचानक तो बॉस साद्या वेशान तूं पण तो मुखार येता. कोण रे तूं गोतना हांव अमूक सायबू तमूक सायबू. अरे पळयल्यार ताका गोतना हो सायब म्हणून तागेलो. तशें जाता. तेमी ती सायबाक वळखका, देवाक खर देवाक वळखका. आनी खर देव म्हळ्यार कोण तरी आत्मदेव, आत्मतत्व. आत्मतत्व त्या आत्मतत्वाक जाणच्याक पयलीं सगुण उपासन जावंका आनी आत्म अनात्म हाजो विवेक करका. आनी खंयचेय म्हळ्यार सगुण उपासना म्हळ्यार विग्रह देवाल विग्रह ताका पुजना पडे आवाहन करना पडे तातूंत देवत्व येता. आनी त्या खऱ्या मनान ताका जर पुजलें तरी त्या देवत्वाची आमकां जाणीव जाता. आनी सतत त्या देवत्वाचें जर ध्यान केलें तें देवत्व, तें रामतत्व, तें शिवतत्व आमकां ठीक ठिकाणी दिसच्या लागता. अरे हेवें अशीच म्हूण तेवें तशीच म्हूण साधू संतान सांगिल्लें कशी तें. तर त्या देवाक सोदका हें पयलीं जालें. आनी ताजे खातीर उपदेश जावंका. कसल्याच उपदेशू ब्रह्म पावन निरूपण. निरूपण आयकूंका हय की न्ही. तर खंयच्या हाज्या सायोज्य प्राप्ती आमकां जावच्या शकता. म्हळ्यार आत्मरूप कशें पळोवचें हाजे आमकां जें ज्ञान ताजो जो उपदेश करता जो संत त्याची संतांक आमी शरण वचका. उगीच कल्लेपणी बडबडतल्यांक तांकां शरण वचचें ना. तर असले ग्रंथांक शरण वचका. ह्या ग्रंथांत न्हू स्वामी समर्थ स्वता प्रगट जाता ती आनी आमकां तें ज्ञान सांगता ती. तावळ आत्तां त्या देहांत ना जाल्यार कल जालें. तें सांगता ती की आपण हाजे ह्या ग्रंथा रुपान आपण जिवंत आसत. आनी हांव तुमकां सांगता कल्या म्हळ्यार त्या वेळची परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती ऑलमोस्ट सेम आसत. ऐकतात पण ऐकत नाहीत म्हण. तरी त्या वेळार ते देहांत अशी पक कोण तांकां व्यायाम करूं लायताले, पक कोण तांकां हें करी तें करी करूं लायताले, भिक्षाटनाक पेटयताले, मस्त शिस्त लायताले. आतां तशें न्ही. सगळीं जाणां बुदवंत जावन बसल्यां ती. मैं भी रानी तू भी रानी कौन भरेगा घर का पानी खंय. तसले नमुन्याची अवस्था जाल्या. तसले वेळार उपदेश आयकूनचे अगदी म्हत्वाचे. तोवे खंयचो उपदेशू कसले पण उपदेश न्ही. विचार नासन कोणाक कलेपणी सल्लो दिलो. अरे तूं कितें थोर जाला, तूं हें खा म्हळ्यार तुगेलें वजन कमी जातलें, तें खा म्हळ्यार वजन वाडटलें, हें खा म्हळ्यार आयन जास्त जाता. सगळीं विचारतात. विचारले की 10 लोक 100 गोष्टी सांगतात. स्वताक प्रत्येक वेळी त्या वेळार ते डॉक्टर्स समजत असतात आनी कोणा सांगता तो एक पेशंट असो म्हण. जाल्यार तशी प्रत्येक वर्क जायना. त्या वेळार संतांक गेले हातूंत आमी कल्ले असार कल्ले सार कल्ले. ताजे बद्दल ते ब्रह्म पावन निरूपण आमी पयर केले. ते कशी सादचे तरी अध्यात्म श्रवणे पावावे परब्रह्म ते श्रीराम. तरी ते कोणे परी साधावे कशी बाबा करचे. तरी मनोबुद्धी अहंकार चित्ताणी नाहम
आमगेल्या शंकराचार्य स्वाम्यांगेले आद्य शंकराचार्यांगेले तें स्तोत्रस जाल्यार ताजो अर्थ समज ताजे मर्म कोण शिकयतले ज्यांनी ताजो अनुभव घेतला ही इज द रायट पर्सन होय की न्ही. आजकाल एक ट्रेंड वाडला सगळ्याचे अर्थ पुराय गुगलाचेरी नेटाचेरी हाचेरी ताचेरी सगळे भाशेन मेळटा सगळे भाशेन मेळटा. पण तेन्ना जेन्ना समर्थावादी संत आमकां ग्रंथान बसून स्वता सांगता ती दॅट इम्पॅक्ट इज डिफरंट. तें तुमकां भिडता म्हळ्यार कळ्ळें तें मनांत उतरता. आनी समज श्रवण भक्ती केले मनांत उतरना पडे आमी तशी वागता म्हूण दिसता वागना पडे तांचे रिजल्ट्स मेळूं लागता ती आनी रिजल्ट्स मेळना पडे थोडपंता बरे रिजल्ट्स मेळटा ती बरोबर तांणी सांगिल्ली तशी विश्वास वाडटा. एक एक फंत रॉंग विश्वास श्रद्धा वाडना पडे एक एक फंत आमकां रिजल्ट सम येरीत बा तरी आमकां सांगतल्याचेर अविश्वास जायना. तर आमी उलट तांकां शरण वचून आमी म्हणटा ती अशें तुमी सांगिल्लें तशें केल्लें पण म्हाका रिजल्ट्स येयनी तितूं कल करचें म्हळ्यार हाज्यान कल जाता विश्वास आनी आनी वाडून ते श्रद्धेंत रुपांतर जाता. आनी तुमकां सांगता पयर हांव धोंड्याच उदाहरण दिल्लें ताका शेंदूर फासून ताका देव करता ती जाल्यार तो जो धोंड आसा तो धोंड आमकां पावना केन्ना आमगेल ताजेर बशी श्रद्ध आसा न्ही ती नवसाक पावता खरें म्हळें कळ्ळें. आनी ती श्रद्ध खंयच्यान येता आमगेल्या आत्मस्वरुपांतल्यान येता आमगेल्या मनांतल्यान येता. ते देवा बद्दलची श्रद्धा ते गुरू बद्दलची श्रद्धा आनी ती श्रद्ध काम करता नाल्यार आशिर्वचन दितना सगळे ऑडियन्साक सेम शब्द आयकतात की ना जाल्यार थोडे लोक अशी फापून सोडटा ती हत्ती घाल कान त्या घेता ती सार आशिल्लेच उडयता ती आनी असार त्या मनांत घेता ती तशी करनासतना सार भितर घेवंका आनी असार आसा तें फापून उडोवंका हत्ती घाल कान घेवन तशी करून हें करता. तर हें सगळें जाल्लें तर आतां तें जायना पडे तांणी सांगलें जर अशें जाल्लें आमी खऱ्या देवाक वळखलें आनी समची आमकां संतांगेल हाजेर तांकां आमी शरण वचूली आनी त्या खातीर कल केलें आपणास निवेदावे आपण विवेके नुरावे आत्मनिवेदन जाणावे याचे नाव. आत्मनिवेदन म्हळ्यार कळ्ळें तांणी सांगलें आपण आमी स्वताकची स्वस्वरुपांत लीन करता आनी विवेकाच्या अभ्यासान विवेक म्हळ्यार कळ्ळें प्रत्येकाक कस लावचो हें सार आस की असार आस कसलें पळयल की म्हळ्यार हें टिकता की टिकना पेरिशेबल आसा की इम्पेरिशेबल आसा. एक पंता कल की हें जालें फिनायल हाडलेलें 4 बाटली जाल्यो लक्षांत तिणी खंय की दवरलेलें परत मागयलें जाल्यार दॅट इज इम्पेरिशेबल बरोबर. तर तें नित्य वापरचें हें आसता. तशें म्हणून आमी जर खावचो पदार्थ भोव मस्त हाडून दिल्ले ताका फंगस येवन ते कडेन उडोवंक लागता. स्वस्त आशिल्लें म्हूण मस्त हाडलें तितलें कांय खावचें जायना खावचे पदार्थ स्पेशली फ्रिजान दवरून सुद्दां ताजी रुचीच बदलता. तर असलें हें जें पेरिशेबल आसा तें कल्लें सार कल्लें असार कल्लें प्रत्येक गोश्टींत आमी पळोवंका म्हळ्यार खंयच्या हाजी स्थिती बदलत आसता खंयची बदलना तें आत्मतत्व बदलना तें परब्रह्म आनी तस तें परब्रह्म सगळे कडेन दिसता तें आनी तांतूं आतां आमकां दिसता ह्यो आकाश कितलें व्यापक आसा म्हूण पण परब्रह्माचें व्यापकत्व पळयल्यार कळ्ळें भयंकर म्हळ्यार तें आमगे पुरे गॅलेक्सीज आनी पुरे ब्रह्मांड मेळ न्हू कसलें ना तरीकय त्या देवान एक आमकां दिल्ला मेंदू कितलो आसतलो होडू सांगात इतलें परब्रह्माच्या हाज्यान तांणी आमकां जो मेंदू दिला आमगेलें शरीर क्रिएट केलें एक मेंदू दिलो एक मन दिलें आनी आत्मतत्व जावन स्वताच बसला म्हळ्यार कितलें तागल हें तरी रात्र सरता दिन सरता पृथ्वी फिरते गर 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 दिवस ही जाती भर 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 होय की नाही. तरी कल जाता पृथ्वी फिरना पडे दिवसा मागून येते रात्री ही तुझीच शीतल छाया कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया. अवाढव्य या ब्रह्मांडातील पृथ्वी हा तर बिंदू त्या बिंदूचा बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू या मेंदूने गवसणी घाली अखंड ब्रह्मांडाया कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया.
आत ह्या हाका ब्रेनाक सगळं जिवंत दवरच्या कोण करता? ती परब्रह्माची येदीशी शक्ती जी भितर बसल्याने जी आमकां दिसना ती करता. आणि ते आत्मतत्व म्हळ्यार हे सगळी सिद्धी ताका इतलें ब्रह्मांडान भोर नासलें तर के येदेशें रूप घेवन तो आमगेल्या भितर बसला दिसनासलें जाल्यार सगळें काम तो करता. तर हें आमी कस लावन पळोवंक खंयचे सार आसा खंयचे असार आसा. पण असार म्हळ्यार काण उडोवचे ना बा, ताचो उपयोग करून घेवंक तें तांणी आतां सांगल्या. ताका माय म्हणटा ती. तरी अक्कल जाता हें कोणाक परब्रह्मांत अभिन्न जालें न्ही ताका विभक्ती प्रत्यय गेलेला आसतना सांगिल्लें. विभक्ती म्हळ्यार कसलें विंगड जावचें. हां, भक्तीन थावन विंगड जालो की तो विभक्त जालो. आणि ताज मीत विभक्ती प्रत्यय येतात. व्याकरणांत विभक्ती प्रत्यय म्हळ्यार कसलें पयलें प्रथमा विभक्ती, द्वितीया विभक्ती, तृतीया विभक्ती. प्रथमा म्हळ्यार कसलें हांव, हें प्रथमा विभक्ती. म्हाका एक नांव येवन चिकटलें, हांव शैला, हांव शिवांगी. कडेरी म्हाका हें जायी, हांव आस म्हणा हांव सेपरेट मगल एंटिटी आस म्हणा, पण मगल गरज आसा ती अन्न वस्त्र निवारा मात्र न्ही, मगल इच्छा आसा ती तें सगळें जायी तें केलें. ताजे नंतर कल केलें म्हाका जायी मेळ्ळ्यारय बरें जालें आनी जायी. हवो हवच हवं. मागीर हांव येता, हव्यास येता. हे सगळे स्टेप्स आमी केन्ना पार करतात आमगेर आमकां कळना. हे विभक्ती प्रत्यय म्हळ्यार खंय वचूल तो परब्रह्माले थान कितली दूर वचुलो तो येदोसो थेंब आशिल्लो तो. ताका अहंकार आयलो, आकार आयलो. ते अहम खरोच अहम तो आत्मा आशिल्लो. ताका आकार आयलो आणि त्या देह बुद्धी जाली. आणि त्या खऱ्या अहमाक भितर दवरून ताका गॅस सिलिंडरान गॅसाक बंद केले वरी आमी ताका तो आमकां कले कोर नये म्हण खातीर तरी इतलो देह चलयता जाल तर के तागल कसले तोकल करता म्हणलें. म्हाका पयल्याकल्यान सांग तो कोवीड जावन 86 वर्सांच मानतारो परत आयलो. तर हांव म्हळें देवा शुक्र आस न्ही तुका कितली कृप आसा म्हण. तो देव भी किधर है, ये सब डॉक्टर लोगों ने किया म्हण. जाल्यार डॉक्टर लोगों ने कैसे किया? आपको किसने बचाया किसने? म्हळ्यार विश्वास दवरना ती. इतल्यार थान परत येवन सुद्दां जर तुमगे देवाचेर विश्वास बैसना तरी कसलो उपयोग ना, कसलो उपयोग. ज्या घरांत राबचें ताजे मालका आमी ओळखनात जाल्यार कल उपयोग. इतलें निरूपण आयकून कल उपयोग हय की न्ही. जाल्यार कोण आत्मज्ञान कोण घेत की तांकां कल जाता इतलें तें हें जाता, निर्भय जाता ती, प्रेमळ जाता ती, कसल्याचें हें दिसना. ती म्हणटा ती आतां होणार ते होय नाका आणि जाणार ते जाय नाका, तुटली मनातील आशंका जन्म मृत्याची. श्रीराम संसारी पुंडावे चुकले, देवा भक्ता ऐक्य झाले, मुख्य देवास ओळखिले कशी सत्संगे करुनी. सत्संग केल्या मात्र हे सगळं कळता. तर आता मी तिसरी समासाल्या वळया. हाजे नाव असं मायोद्भव निरूपण. कले मायोद्भव निरूपण म्हळ्यार समर्थ म्हणटा ती मागशीच गेल समासान जो विशय आशिल्लो तोच हांव परत हांगा सांगतस. परत लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुन्हा. कल्ल्याक घट्टी बसका झरोन तें घट्टी जाता कळ्ळें. आनी ताजी परमळ सुट्टा ती चंदन झरोन ताजी परमळ येता ती कड्डेर ताजो लेप लावचे लागता. तशी हे विशय परत सांगून ते मनाचेर इतली घट्टी बसता ती की विचार कशी करता ती योग्य विचार म्हळ्यार कसलें हें सगळें परत. तर हातूंत हें जे असार आसा ताका नांव कसलें तरी माया ही एक शक्ती आसा. तर हांगा तांणी दिल्या की परमात्मा स्वरूप हें अत्यंत व्यापक आसा, सूक्ष्म आसा आणि शाश्वत आसा. शाश्वत म्हळ्यार केन्ना ताका आदी ना, ताका जन्म ना, त्या म्हळ्यार मृत्यू ना. इतलें सूक्ष्म आसा की खंयचे कोणाकय तें खंयची मशिनरी घेतल्यार तें दिसून येना. तें फक्त अनुभव येता ताजो आनी सगळे हातूंत अनुभव येता. म्हळ्यार सगळ्यांक सूक्ष्म इंद्रिय आसतात न्ही भितरी तांकां प्रत्यक्ष अनुभव येता. भितरल्यान नामाचो आवाज येवचे शकता, ते कान्ना आयकता. भितर जो परमळ आसा तांचे आमकां कळटा. आमकां परमेश्वराचो स्पर्श जाता, आमगेल्या तोंडान थान परमेश्वर उलोवन घेता, ताजो प्रत्यक्ष अनुभव येता.
हो अनुभव आमगेले प्रज्ञानाश्रम स्वामी केन्नाय दिताले, कोणी किर्तनां राबल्यार आनी ते करून घेताले तशी. हां, तरी हे कशें आसा, जितलें व्यापक आसा परब्रह्म तत्व तितलेंची सूक्ष्म आसा, सूक्ष्माती सूक्ष्म आनी तरीही शाश्वत आसा. हां, तें ना जायनाची. तशें तें दृश्य विश्व एकदेशी आसा. एकदेशी म्हळ्यार कळ्ळें, हांग आशिल्लें हांगात, हो मोबायल हांगा दवरला हांगा व्हरलो, तो एकच वेळ हांगाय आसा थंय आसा अशी जायना. कळ्ळें, ताका एक लिमिटेशन्स आसा ती. बरोबर. कोण विवेक कोण आसा चिकेची हें करता, विवेक म्हण कोण की आसता न्ही. हां, थँक्यू. कळ्ळें, मागीर हांगा आवाज आयलो न्ही तर डिस्टर्ब जाता. तरी दृश्य विश्व केन्ना एकदेशी, म्हळ्यार आज आतां हांगा आसा जाल्यार थंय ना, थंय असल्यार हांगा ना अशी. आनी ताजे लिमिटेशन्स. स्थूल स्थूल म्हळ्यार आमगे पंच ज्ञानेंद्रियांनी ताजें ज्ञान जाता, आमकां स्पर्श करूं जाता, तें वायट जावचें शकता, तें रिपेर करूं जाता वायट जाल्यार. हां, आनी एक एक फावट एकदम अशाश्वत आशिल्ली मीत पुराय वायट जावन वता, उडोवंक लागता कचऱ्या बालदींतून, ताजें फॉर्मेशन जाता. हां, खंयचें म्हणटा ती सृश्टीन तूं खंयचेंय वेस्ट जायना म्हूण. हां, सादें टॉयलेटा उदक सुद्दां रिसायकल कोर न्हू, हाजें उदक आमी वापरलेलें उदक पुराय तें परत टॉयलेटान ताणें वापरच्या घेता ती. म्हळ्यार उदकांत चणचण आशिल्ली ती बुदवंतान मशिनरी तयार केल्या, तें गोमटें जाता. तर तस सगळें हें आसा. तरी कितें फॉर्म जाता, इट चेंजीस इट्स फॉर्म, पण चेंज जाता. वेरेज हांगा जे परमात्म तत्व आसा तांकां कसलेय नमुन्या चेंज जायना. हें चेंज जाता पडटा, तांकां कल्ले त्या परमात्म तत्वाक कलेन पडणीची. तशी आत्म्याक कले ना. तुम्ही बांदून दवरा ती, तुम्ही मुक्त दवरा ती, तुम्ही आनी कले करा ती, ताका कल्लेच पडणी. तो स्वता आनंदान तृप्त आनंदान तूं. हां, आनी हां तूं तरी कोणाक ताजी जाणीव जाता न्ही, ताजो अनुभव येता, ताका ठीक ठिकाणी तो आनंदाची दिसच्या लागता. इतलें गोमटें कळ्ळें मेरी. ताका खरेंच म्हळ्यार माया ही आसा न्ही, त्या हंत थावनूच आयिल्ली आसता. त्या परमात्मा स्वरुपाक शक्ती ती, परमात्म्याल शक्ती. तेमी ती परमात्मा जर इतली तेजवान असल्या मायेगल शक्ती कितली आसतली. परमात्मा स्वता कल्लेय करना. सीतेन राम हृदयान सांगलें की सगळें आपणें केलें रामायण घडोवन हाडलें. हां, आनी राम कसलें रामान स्वता कल्लेय करनी. कोणें म्हणटा ती गुरबिणीक तान भायर घालेली ना, आपणाक इच्छा आशिल्ली, ती माय आशिल्ली. त्या म्हळ्यार मोगल चेडवांक वाल्मिकी असले ऋषींक गेले संस्कार जाय ती म्हूण आपणाक इच्छा आशिल्ली. त्यांनी आपणे ते तशी माहोल क्रिएट केलो. हां, आनी रामान नाक नाक म्हणटरके ताका आपणेच मनास ताका तयार करून दिली आनी तान म्हाका थंय व्हरून सोडलें. अशी रान्नांत खंय पूण व्हरून सोडनी ताणें, की वाल्मिकी गेल्या आश्रमाच्या मुखारीच व्हरून सोडलें पळय की न्ही. तस नमुन्याचें तर ती माय सगळें करता. तरी तें हें दृश्य आसा न्ही, तें खंय आसता, त्या परब्रह्मांत निर्माण जाल्लें थंयच राबता. हां, आनी अखेर उत्पन्न परमात्मा रुपांतूच जाता. ते थंयच जगता, थंयच तगता. तगता म्हळ्यार कळ्ळें, इट स्टेज देर आनी तांतूच तें कडेन विलीन जाता. हां, तर ही माया नांवाची परमात्मा स्वरुपाची शक्ती आसा न्ही, ही हें दृश्य सगळें घडोवन हाडटा. खेळशे घडोवन हाडटा. परमात्मा केवळ चैतन्यमय आसा. तर दृश्य विश्व आसा न्ही, तें सगळे कडेन पंचभूता तत्वांनी भरलेलें आसा. पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. परब्रह्मांत हें कल्लेय ना. म्हळ्यार तें आसतलें वटवृक्षावरी, जशी वडाचें एक सान बी तांतूं तें अखंड झाड आसता खरें म्हळ्यार, पण केन्ना तें उगयता त्या वेळार ताजी पुराय इतलो व्हड वटवृक्ष जाता. तें इतलें सन्न हांतूं तें आसता. तशी परब्रह्मांतूं ही शक्ती तांगेलीची शक्ती त्या परब्रह्म परमात्मा स्वरुपांतूच आसता. जाल्यार केन्ना परमात्म्याक दिसता ही माय उत्पन्न करता, तर त्या सान्निध्यांत ती माया उत्पन्न जाता, तांगेल शक्ती. आनी ती शक्ती म्हळ्यार अफाट शक्ती. हां, आनी ती सगळी दृश्याचो खेळ घडोवन हाडटा. चैतन्यमय परमात्मा चैतन्यमय आसा. जर दृश्य विश्व सुद्दां तांतूय चैतन्य आसा. कळ्ळें, म्हळ्यार ती शक्ती कोणा गेली, परमात्म्या गेली शक्ती. फक्त हांत आनी तांतूं फरक केलो की हें पंचभूतांनी भरलेलें आसा आनी पंचभूत म्हळ्यार ती उत्पन्न जाली. माया ही उत्पन्न जाता. तेमी ताका केन्ना पूण विलय आसा, नाश आसा, ताजी स्थित्यंतर जाता. स्थिती आसता का, स्थिती ही एक अवस्था आसा, अवस्था बदलता ती. तशी परमात्मा हो निव्वळ निर्गुण जाल्यार विश्व तशें न्ही, तें आमकां दिसता. हां,
आणि एक एक दिसता एक एक दिसना पण आसता. आतां इलेक्ट्रिसिटी आस जाल्यार ती दिसना, जाल्यार ती कलकल करता सगळें दिसता आमकां, होय की न्ही. तें कळटा. तर ताजें मिश्रण आमगेलें हें पृथ्वी म्हणा कहलें तें दृश्य विश्व म्हूण म्हणटा ती, तातूंत सगुणय आसा आनी निर्गुणय आसा. देवाच विग्रह देवालो गणपती मुर्ती हाडली आमगो तसो ताजें हें केलें न्ही, प्राण प्रतिश्ठ केली की तांत एक तेज येता. आमगेले घार गणपती येता तर तां तेज येता गणपतींतू. आनी कड्डेर तें विसर्जन केलें. विसर्जन केलें म्हळ्यार होवन बुडोवचे वे, इतले दिवस प्रेमाने चला तूं वचून उदकां बुडोवन मोरून वच म्हूण तशें ना बा. तुगेल खरें स्थान हे देवा हे गणपती मगल हृदयांत आसा. आतां गणपती परब येतले बरोबर तावळी हें तूं थंय कितले वेळ मातयेच्यान तूं बसतलो. तेमी ती म्हाका केन्नाय तूं मगल कौतुक करता देवा. आज म्हाका दिसता आसत की तुगेल हें कौतुक करया. तेमी ती मुर्तींत हांव आवाहन केलें आनी आमी उत्सव मनयता ती जाल्यार मागीर इतलो आनंद जाता. तुगेल कौतुक करया म्हूण दिसता. जाल्यार तर मस्त वेळ जालो न्हय आनी सगळ्यांक व्यवहार काय चूक करी तेमी तांत परत तूं हृदयांत तुगेलें हें परमनंट स्थान हांगा घेवन बैस म्हण पण ताक विसर्जन म्हणटा ती. आनी कल म्हणटा ती पुनरागमनायच म्हणजे कितें अशें हाल्लो ताका जागी करता ती. जागी करतात आमी की उठ बाबा यो परत तुगेल्या स्थानार येवन बैस म्हूण. आनी कड्डेर व्हरता तें नुस्तीं मृत्तीक व्हरता, होय की न्ही. आनी ताजें आमी विसर्जन करतात. तरी सुद्दां इतले दिवस हें देवत्व आशिल्लें ह्या मुर्तीन तूं म्हळ्यार आमगेल्या दोळ्यांक उदकां येता तागेलें विसर्जन करतना. त्या गणपतीक व्हरून उदकांत थोडी हें करता ती विसर्जन करतात त्या वेळेर आमकां वायट दिसता कित्याक. पण जर आमी ध्यान केलेली आमकां तो हासताच भितर आपण हांगा बसला न्ही म्हणून कळ्ळें. आनी सगळी सृश्टीन तूं तो परमात्माच म्हणटा पळय आपण सगळे कडेन हां. तरी पळयल्यार खरेंची निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का असा गर्जिनला. एक एक फावटां अगदी सूक्ष्म आणि नाजूक रूप दिसता गोमटेची. निर्झराच्या गोड गीती झुळझुळ झुळझुळ एक झरी व्हांवता सानी गोमटीची. हां ते झुळझुळ झुळझुळ आवाज आनी थंय एकलो बसला सिटार हें गिटार घेवन आनी ताजेर पद म्हणटा. निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का असा गर्जिनला. सुनामी आयलें, हां वादळ आयलें, हुंवार आयलो, हां तें रौद्र रूप तुगेलें आप हे पृथ्वी हाजे जलतत्वाचे रौद्र रूप तेमी तुगेलीच करामत न्हय. हां निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का असा गर्जिनला. हळुवार घालून फुंकरा कधी पर्णबाळा हसविले, कधी मुसळधारांनी तुझ्या रे वृक्षराजा झोडिले. चकोराच्या चिमणचोची चंद्र होऊन बरसला. चकोर नावाचा पक्षी चंद्रागल चांदणे मात्र पित्त खंय तो जिवंत राबूक. तर तो तागेल चिमण चोंची तूं चंद्रू चांदणे जावन बरसता. ही कोणाल की माया परमेश्वरागल बरोबर. म्हळ्यार हें आमकां दिसून येता. तें पळोवची नजर आमकां तो भितर आमगेलें आत्मतत्व आमकां ताजी जर जाणीव जाली तें रियलायजेशन आयलें की सगळे कडेन तें आत्मतत्व तें चैतन्य दिसता. कितलें रुद्र रूप, कितलें नाजूक रूप, कितलें गोमटे आवाज, कितले गोमटे रंग, सप्तरंग हें. हां तें खरें न्ही आसो खरें ना जावो जाल्यार तरी तें कितलें खरें देवान केलें चित्र तें कितलें खरें. चकोराच्या चिमणचोची चंद्र होऊन बरसला, मोर पंखा नाचवाया मेघ होऊन वर्षला. मोराक नाचोवचे खातीर मेघ जावन बरसलो. बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला. अरे कृष्ण आणि राम एकूच विष्णू गलवतार जाल्यार एकलो बेळुबनीच्या जाने तागेल कितले गोपी आणि गोपिका तागेल दोस्त होय की न्ही. एक ते बासरीच्या आवाजान सगळे वट्ट जाताले. गाय गुर धरून ते मनुष्य सगळे जाण एकठांय जाताले. तसलें हें तांकां सगळ्यांक गोळ कोण तो गवळ म्हणटात न्ही तसलें गवळी. तर तसलो तो जाल्यार बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला धुंद जालेलो आनी सगळ्यांक विश्वाक ताणें धुंद केलेलें. हां परी जानकीच्या विरह तापे तूच तो रे स्कुंदला. कसली माया हें मायेगल कर्तृत्व कळ्ळें. हांगा मायेगल कर्तृत्व
की तोची श्रीरामा घालवताना तूं सीत ना म्हणून झाडांक पट्टून पट्टून सीते सीते करून रडताल खंय तूं म्हणून. तशी देळूबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला, परी जानकीच्या विरहता पे तूच तोरे स्पुंदला. श्याम होऊनी खोडसाळा गोपीस लावी लालळा, परी भाबडा तो राम माझा एक पत्नी आगळा. सगळ्यांक ताणें पिश्य लायले कृष्णाने आणि सगळी मर्यादा ताणें तोडल्यो. फक्त प्रेम हें एकच धरलें. ताचे पयलेच अवतारान पयले संस्कार रामान केल्ले की पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादेंत राबका म्हळ्यार हें शिकयलें. आनी एक फक्त तुमकां मर्यादे शिस्त लागली कड्डेरी वाचण्या पासून वाचा म्हणटा ती, जाल्यार एक फक्त तुमकां कळच्या लागली नजर आयली की काही पण वाचा म्हळ्यार आमकां जर समज नजर ना आमी कल्ल वाचतात पळयतात एक तर अर्थ कळना आनी कळल्या विपरीत कळटा. पण एक फक्त आमकां जर ब्रह्मज्ञान जाल्लें, आमकां जर ज्ञान जालें, रियलायजेशन आयलें आनी खंयचे सार खंयचे असार असार आशिल्ले तरी तातूंत गोमटाय आमी एन्जॉय करूं शकता. त्या मायेची सगळ्यो नमन्या गोमटाय तांत आसता आनी ताचो उपयोग करून आमी मुखार वचका. आतां ते असार आसा म्हूण ते काण उडोवचे न्ही. आतां ते पेटयो ऑर्नामेंट्स घालून हाडलेले पेटयो काण उडयले री काय दुसऱ्यांक प्रेझेंट दितना आमी कल्ल्याक दितली. ताचे खातीर शब्दाचें माध्यम लागता, उद्दापींच्या पेल्या माध्यम लागता, नळ लागता, प्रवचन आयकूनच्या प्रवचन करतल कोणेपणी मनुश्य लागता, तागेल मुखांतन तें येता, कोरोवन घेतल आसता पुस्तकांतून, जाल्यार उलयतलेक म्हजे असले माध्यम लागता. तर ही सगळी माया, हें जड तत्व, हें नाश जाता. जाल्यार ताचो उपयोग करून घेवन त्या शब्दांचो उपयोग करून तें ताजेर चिंतन मनन निधिध्यासन करून आमी ज्ञान मेळयना पळय, आमी अशी अवाक जातात की आमी निशब्द जातात, शब्द नाच जातात. थंय एक्क नमन्या शुन्यावस्थेत आमकां की कसलें कळना तशी, पण सगळें कळटा. कसलें कळना म्हण दिसता म्हळ्यार दृश्य दिसचें ना जाता आनी सगळे कडेन नुस्तें आनंद भरला, नुस्तें तेज भरल्या, नुस्तें समाधान अशी. कितले कोणें कले म्हणलें तर की आमकां समाधान भंग पावना, आमकां वायट दिसना, जाल्यार अजुनूय आमी मार्गार आसतली. हांवें तुमच्यांतलीच एक आमी मार्गार आसतली. मस्त फनता आमगेलें मन अशी हें जाता, निसरच्या आतां वादळशें जोर जोरान लाट येता ती तावळ कलकोरका घसर नाशी पळोवंका, अधोगती जायनाशी पळोवंका आनी नामस्मरण करतची खंय आसता थंय कलेपणीक आधार घेवन गट्टी राबका म्हळ्यार आनी वादळ चिके शब्द ना पडे भराभर मुखार वचका आनी कल्ले आमगेलें चुकलें हें पळोवंका. आनी पास्टाच विचार फक्त इतले खातीर करचो की आमी घसरले म्हळ्यार कल्ले आमी समज नदरेक येयनी आमकां केळ्या साल पडलेली पळयनी म्हळ्यार तो पळोवन चमकूंका. पांय भक्कम आसता ती पांयाची काळजी घेवंका, तेमीच लटपडटा अशी सगळें हें कल चुक जालें त्या मुखार जायना अशी करका म्हळ्यार प्रवासान समज जाता. आनी देवा गले आमकां पाठबळ जावंका. जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, चळवळ करका, कार्य करका, इच्छाशक्ती आस का, ज्ञानशक्ती आस का, क्रियाशक्ती आस का, ही शक्ती, शक्ती ही माया, शक्तीने सगळं काम जाता ती आनी युक्तीने सगळें मेळता. पण तें सगळें शेवटी जे मेळता न्ही तातूंतलें सार मर्म ग्रहण करून बाकीचें आमी हांगा दवरून मुखार वचका. तें कशें करचें म्हणून ताचे खातीर हें मायोद्भव निरूपण तें आमी वाचया. श्रीराम समर्थ म्हणटा ती शांत चित्तान आयकया ती. निर्गुण आत्मा तो निर्मळ जैसे आकाश अंतराळ. आकाश दिसता अंतराळ कशें निर्गुण आत्मा तो निर्मळ स्वच्छ आकाश कोमटें दिसता, कसले मळब ना कसले ना, कितलें गोमटें दिसता, घनदाट निर्मळ निश्चळ सदोदित श्रीराम. जे खंडलेची नाही अखंड. आमकां दिसता आकाश इतलें व्यापक आसा म्हणून, जाल्यार तें वातावरण तें पृथ्वीचे भायर वचूल्यार तें अमूक 748 की इतले किलोमिटर थंयच आसता तें वातावरण. ताजे मुखार स्पेस म्हूण आसता, तें अखंड ब्रह्मांड. तें कसलें आसता जे खंडलेची नाही अखंड, जे उदंडाहुनी उदंड भयंकर व्हड, जे गगनाहुनी वाड म्हळ्यार व्यापक, आकाशा पेक्षाय व्यापक आणि तरीही आणि सूक्ष्म श्रीराम.
जे दिसेना ना भासेना हांग कोणागल वर्णन केल्या पहिले स्वामी सांगता ती ब्रह्मस्वरूप कशें आसा तें सांगता ती तें सांगतना कल करपा लागता कल्ले ना म्हूण सांगता की न्ही हां कल्ल्या म्हळ्यार आमकां कल्ले ना हें दिसता असो कल्ले आमी म्हणटात न्ही तें खरें ना पण तें दिसता असो तें अनुभवा येता असो तें आमी ताजें उदाहरण घेवन पयलीं हें न्हय तें न्हय मागीर कल्लेच तरी म्हणना पण ताजें वर्णन कोण करूं शकता की जान्ने ताजो अनुभव घेतला हां जें ब्रह्मस्वरूप जाल्लें ती तें ऑथेंटिकली आमकां सांगता ती तें कशें आसा तेमी समर्थ हांगेले त्या बाबतींतू ते अगदी म्हळ्यार तांणी सांगलें जे दिसेना ना भासेना जे उपजेना ना नासेना जे येयना ना जायना परब्रह्म ते श्रीराम जे चढेना ना ढळेना जे तुटेना ना फुटेना जे रचेना ना खचेना परब्रह्म ते आतां सादें आसता न्ही रचन खंयची कोरूक परब्रह्माची विंगड कली रचन करुया हे केन्नाय कायम तेंच कल पळोवचें तोच कल ड्रेस घालचो नवीन ड्रेस घालया खंयचे ड्रेस शिवोवच्याक सुद्दां ते कापून कुडके करून मागीर शिवोवंक लागता ती जाल्यार परब्रह्माची कुडकेच जायना ती तावळ ते रथ चिकल्ले हां ते खचून वचना म्हळ्यार खरें नाश जायना तातूंत पिंजून वचना कसलें जायना ताका तशी आस तशी राबता आतां कापड म्हळें तुमी म्हणटली हें ते कल्याक अशीच न्हिसतात मग आमी शिवय नासतना तरीके कापडाक आदी आनी अंतस आद आनी अंतस त्यांनी ती इवन नऊवारी कापड जल तरके ताका गांठ घालच्या पण आदी आनी अंतस का लागता बायलांक गोतस होय की न्ही तरी ते गांठी घालूं जाता खंयच्याकय एक लुंगी न्हिसले दादले लोक ते शिवोंक म्हणना जाल्यार ताका सगळे त्या हाज्याने ताका एक दोन टोक असका लागतात तरी मात्र जाता अखंड आणि हे असल्यार तशी उपयोग ना पण आमगेल परब्रह्म आसा तें अखंड आसा त्यांनी तें दुसरी ताजी रचन करूं जायना तें आस तशी आस हां जे रचेना ना खचेना परब्रह्म ते आणि जे सन्मुखाची सर्व काळ सन्मुख म्हळ्यार कसलें मुखार आमगेल मुखार सबंद तेंच भरल्या जाल्यार तें पळोवच्याक आमकां कल लागता हें लागता नजर लागता हां तेमी ती ताजे खातीर कल करका देवागेल प्रार्थना करका हे सद्गुरू असत न्ही आमगेले ते परब्रह्मच आसत ती परब्रह्म शक्ती परब्रह्म स्वरूप तेमी ती तांगेल ब्रीद केले स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भव संकटात हे तांगेल ब्रीद आसा गुरु दत्तात्रेयाला आदि गुरु दत्तात्रेय तांगेल ब्रीद केले स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भव संकटात तें सन्मुख येता ती उगडास केल की स्मर्तृगामी म्हळ्यार उगडास केल की जे मुखार येता ती ते परब्रह्म आमकां दिसच्या लागता म्हळ्यार ताजो जर अभ्यास केलो ती जर नजर आयली सगळे कडेन तें आमकां अनुभवाक येता दिसचें म्हळ्यार ह्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार आमगेल भितरली जी नजर आसता ताका प्रत्यक्ष अनुभव येता मस्त पंतां आमी बशीर आसतात न्ही एक पंतां अशी हें जालें की म्हजें चल्याक लग्न आशिल्लें आनी खंय बेंगलोर वचचें आशिल्लें तर आमंत्रण आमगे सद्गुरूंक आमी दिल्लें हां आनी म्हाका एक मैत्रीण येयल्ली तिल्याक हांव उलयता आशिल्ली तर ती वय ह्याच मार्गांतली तर तिका सुद्दां तें फील जालें ती म्हणाली हांगा आनी कोणकी आस आमगेलें उतर आयकतली कळ्ळें तें सद्गुरू स्वरूप आम सांगात यो म्हणून आमीच आवाहन केल्लें तें कितलें भावान आवाहन केलें न्ही तें खरोखर येता आनी आम सांगात येता तसलें तें तशी अविनाश ते ब्रह्म निर्गुण नासे ते माय हां जे सन्मुखची सर्व काळ जे निक्कळंक आणि निखळ सर्वांतर आकाश पाताळ व्यापून असे सगळं तिन्ही लोक व्यापून शिवाय दशांगुळे उरलाक हां म्हळ्यार कितलें केलें तर 10 बोट उरताची अविनाश ते अविनाश ताका विनाश ना ते ब्रह्म निर्गुण नासे ते माया सगुण आणि निर्गुण कालवले हांकल जाल्यार दृश्यांतू सगुण आणि निर्गुण हे कालयल आसा खरें म्हळ्यार दिसता ते पुरे सगुण जाल्यार तांतू चैतन्य अशी भरल्या की ते चैतन्य आमी ती ते निर्गुण तें सगुण जावन आयल्या निर्गुण असो ताका एक नमुन्याचे म्हळ्यार आमकां कळका न्ही म्हणून ते निर्गुणाने सगुण आतां पांघरून घेतल्या तांगेली शक्ती ती भायर काणटीक सांगल्या तूं हें कर तर तें काल्लयल मी तिचो चिक्कोलसो जाता हां
तर या कर्दम कर्दम म्हणजे चिक्कोल. हां, या कर्दमाचा विचार करू जाणती योगेश्वर, जैसे क्षीर आणि नीर राजहंस निवडती. राजहंस पक्षी असणे तो एकदम सरस्वती गल पक्षी खेळतो राजहंस. तागत चोन चीन ते कल की ॲप जशी हांत असणे कलकल ॲप असतात त्यांनी चालू केलं की सगळं इन्फॉर्मेशन मिळतं. तशी तागत चोन चीन कलकी असते तान ते दूध दाक चोनची लायली की दूध विंगड आणि उद्दा विंगड जाता आणि तान सुर्र केलं की नुसते दूध मात्र भितर वता आणि उद्दा उडयत उद्दा पिना. तशी त्यामी ती ताका परमहंस म्हणटात. वय की नाही, गुरुंकल म्हणटात आमी परमहंस म्हणजे सगळ्यांत श्रेष्ठ हंस. क्षीर नीर क्षीर न्याय म्हणटात ताका, की तो सार आणि असार पळयल्यान ताका आपोआप ते विंगड जाता. तशी जड सबळ पंचभूतिक त्यामध्ये आत्मा व्यापक. पंचभूतिक जड सगळं जे क्रिएट जाल्या तें कलें माया, त्यामध्ये आत्मा व्यापक. तो नित्य अनित्य विवेक पाहता कळे. उसामध्ये घेई जे रस येर ते सांडी जे बाकस. बाकस म्हळ्यार कलें ताजें चोथो. हां, तें उडयतात आमी जाल्यार ते बाकस ना जाल्यार अशीच रस तयार जातवे. जेन्ना उसाचें पीक येता त्यावेळी ते उसाच कांड्योच येतात की नाही. हां, बड्डीशे येतात ती तितलो हडड आणि तें घेवन तांतू ठासून रस भरलेली असता गोडूची कडे तें चरकान घालून ताजे रस काडटा ती आणि मागीर बाकस उडयता ती. तशी एक हांतू हे पंचमहाभुतां तत्वांतू तो निर्गुण परमात्मा भरलेलो आसा. उसा रस असो जशी ताजे मर्म असं तें भरलेलं असं तशी जगामध्ये जगदीश विवेके ओळखावा. स्वामी सांगता ती की जगांतू हो जगदीश जो भरला परमात्मा ताका योग्य विचार करून तुम्ही ओळखाती. रस नासिवंत पातळ. वय की नाही, आता आनी उदाहरण परब्रह्माक उदाहरण दिवचे म्हणून उसा रसाचे म्हणून उदाहरण दिलें जाल्यार ते सांगतात की तें हीन उदाहरण आसा. कल्ल्याक तर रस उसा रस हो नाशिवंत पातळ जाल्यार आत्मा शाश्वत निश्चळ. आता आनी आत्म्याक कबा रसाचें उदाहरण दिलें जाल्यार तें बरोबर न्हय तितलें योग्य नाम. इत्याक ताजे पेक्षा आत्मश्रेष्ठ आसा. कल्या म्हळ्यार रस हो नासिवंत असता पातळ असता. आत्म तशें आत्मा शाश्वत निश्चळ. रस अपूर्ण पण आत्मा केवळ परिपूर्ण जाणावा श्रीराम. अरे ते सांगतात की आत्म्यासारखे एक असावे माते दृष्टांतासी द्यावे. दृष्टांत मिसे समजावे कैसे तरी. त्या आत्म्याक दृष्टांत दिवचे तो कशें आसा म्हणून सांगूक जायना तशेंच तो. जाल्यार आमच्यासल्यांक कळका म्हणून कलेपुणी साधारण तरी लागलागी येतले असले उदाहरण दिवका लागता, दृष्टांत दिवका लागता. ऐसी आत्मस्थिती संचली आत्म मायेल्या घेतात. तेथे माया कैसी जाली जैसी आकाशी वाहिली झुळक वायोची. म्हळ्यार आकाशांतू आकाश असं ते शब्द ब्रह्म पोकळी. हां, तांतू हव आसता. ते हवे हालचाल जाली की ताजो वार जाता आमगो तसं. तर झुळूक येता वायोची. हां, एक फावट भोव धगूज आसता, खिडकी उगडली तरी कल जाता सांजवेळार भोव म्हणटा वार येता, वाऱ्यान झुळूक येता आनी कितलें बरें दिसता वय की न्ही. तर तो वायू जालो. वायूंत कसले आसता प्राणवायू आसता आनी सगळे नमुन्या वायू आसता. ती हायड्रोजन हें तें सगळें आसता, नायट्रोजन. तेथे माया कैसी जाली जैशी आकाशी वाहिली झुळूक वायोची श्रीराम. पण त्या वायोपासून तेज झाले, तेजापासून आप निपजले. म्हळ्यार पंचमहाभूत कशी निर्माण झाली हें ते सांगतस. कळवे आपापासून साकारले भूमंडळ. तर हांगा तांणी ह्या दृश्य विश्वांतूची आम्ही जन्म घेतात. त्यांनी आम्ही जन्म घेतील मी ती आम्ही ह्या दृश्य विश्वाचे एक जड भाग असती आणि तीची जी ब्रह्मांडाच असती तीची सगुण निर्गुण तत्व आमच्यांत असते. म्हळ्यार आत्मतत्व असं निर्गुण आणि सगुण म्हळ्यार पुरे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हाजे सगळे मिश्रण इतलें गोमटेचं. ॲक्च्युली ते सगळे शत्रू एकमेकांक गेले पण परमात्म्यागेर किमय पळया ती हे इतले पंचमहाभूत गुण्या गोविंदाने नांदता ती दृश्य विश्वांत वय की न्ही. कल्या म्हळ्यार उज्ज लागल्यार उद्दामान उज्ज निवयता ती वय की न्ही. हां, किंवा वाऱ्याने उज्ज निवता, उज्ज लागल्यार उदकान निवयता ती, वाऱ्यान निवयता ती. हां, तरी वाऱ्याने उज्ज भडकता एक पंता तर तो निवंच्याक उद्दा घेता ती वय की न्ही. तशी पृथ्वी तत्व कलेमार्च असल्या पृथ्वी तत्व घेता ती अशें सगळे.
तर ते आमगेल देह सुद्दां तशीच आसा, सगुण आनी निर्गुण हाचें मिश्रण, आनी तातूंच आमकां राबचें आसा. हां जाल्यार राजहंस जशी उदक आनी दूद विंगड विंगड करून दूद मात्र पितकी, तशी आमी साधकांनी विवेकाने योग्य विचार करून दृश्य दिसना जाल्यार तरी कल्पनेने, कल्पना शक्ती मनुष्याक दिल्या देवाने. खंयचेय प्राण्याक दिन जी विशेष कल्पना शक्ती देवागली ती ताणें आमकां बहाल केल्या. कहल्या म्हळ्यार आमी ताज्यांत एक जावंक हे लास्ट आमगेले जन्म, लास्ट जन्म म्हळ्यार कहलें लास्ट योनी, 84 लाख योनी बाकीच्या सगळ्यांगेले कोण 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 आमी मनुष्य जन्माक आयले ती. आतां आमकां अगदी लॉटरी वेळ मेळेल वारी चान्स आसा की ह्या हांतान टुपुक्कने उडकी मान ते बेडूक कशी वचून न्ही उदकांतल्यान भायर तशी वचका म्हूण. ताचे खातीर फक्त अडथळ म्हळ्यार आमगेले अहंकाराचो, टॅडपोलाक कशी बाल आसता न्ही तशी. तर ते ताजी वेवस्था सुद्दां परमेश्वरान केल्या. आतां मज्जा असले गेले ताका इतली काळजी, घरांत एक सम प्रॉब्लेम येतात जाल्यार प्रती एकाक तागेलें नांव घेतलें की तो उपाय सुचयता, कसले पूण सुचयता. आनी शांतपणान ते उपाय केले. एक एक फावट गप्प रावचें, गप्प रावप की आपोआप तो करता. देवा प्रयत्नांती परमेश्वर काय, आमी प्रयत्न करचे सोडून दिले की तो ही एंटर्स, ही टेक्स द चार्ज आनी तो सगळें करता. तशी वायोपासून तेज जाले, तेजापासून आप निपजले, आपापासून आकारले भूमंडळ. श्रीराम भूमंडळापासून उत्पत्ती जीव नेणो झाले किती, परंतु ब्रह्म आदि अंती व्यापूनी आहे. ब्रह्म हे सगळ्याक भूमंडळांतून इतले म्हळ्यार उद्बीज, स्वेदज, उद्बीज म्हळ्यार वनस्पती, स्वेदज म्हळ्यार हुम्मेंथानू घाणेंतून जे जातात, हे हुम्मेंथान जातात तसले जीव, जातात माथ्यांतून असले सगळे. घाणेंथानू कोणा पोटांत जंत जाता ती, आनी कसले कसले स्वेदज, उद्बीज कडेरी जारज, आनी दुसरे कडले अंडज, अंड्यांथान प्राणी जन्म येतात. हे जे 4 महत्वाची योनी आसता ती तांथान सगळे जीव नेणो जाले किती, कितले म्हूण सांगचें. परंतु ब्रह्म आदि अंती व्यापून आहे. जे जे काही निर्माण झाले ते ते अवघेच नासले, परी मुळी ब्रह्म ते संचले जैसे तैसे. घटापूर्वी आकाश असे, घटामध्ये आकाश भासे, घट फुटता न नासे आकाश जैसे. आकाश असणे, आकाश म्हळ्यार कहलें हें वातावरण ते सगळीकडे, हो सगळीकडे आसा. ते पोकळी जी आसा आकाशाची सगळीकडे आसा. ते एक हें दवरलें, गुलगुल दवरलो उदकाचो खालीची, ते खाली आसना, तांत आकाश तत्व आसता वय की न्ही. तरी भितरले आकाश तत्व आनी भायले घटावेले तेंच एकची. आनी तो घट समजा फुटलो तरी ते आकाश तत्व परत आकाशांत आकाश मेळ्ळें. तैसे परब्रह्म केवळ अचळ आणि अढळ, मध्ये होत सकळ सचराचर. ह्या केवळ कसले अचळ आणि अढळ परब्रह्मांतून ही सगळे दृश्य खेळ करत असतं ती कोणी माया. जे जे काही निर्माण झाले ते ते आधीच ब्रह्मे व्यापिले, सर्व नाशता उरले अविनाशी ब्रह्म. ऐसे ब्रह्म अविनाश तेची सेविती ज्ञाते पुरुष, तत्व निर्शने आपणास आपण लाभे. हे नाही ते नाही, हे असार ते असार म्हणून शेवटी कल्ल वरले, कल्लय वरणी जे आमकां दिसता करता ते कल्लय वरणी. शेवटी एक नमुन्याचे आनंद मात्र वरलो, त्यांची ब्रह्म अविनाश. तेची सेविती ज्ञाते पुरुष, ज्ञाते पुरुषांक तेंच मेळ्ळे. तत्वे तत्व मिळविले ब्रह्मांडांत तशी देहांतू, देहांतू तत्व येयली, त्यासी देह हे नाम ठेविले. ते जाणते पुरुषी शोधिले तत्वे तत्व. तांतू कशें आसा, जितले प्रमाण हांगास की तशीच ग्लोबल वॉर्मेशन जालें. खंय खंय ते हिमालयात बर्फ वितळ कितले गांवची गांव उवार आयला, भयंकर उवार. तशी आमगेल हांतू सुद्दां एक पृथ्वी तत्व वायट जालें म्हळ्यार कहलें हाड्डां बिड्डां ठिसूळ जाली, हें जाली, तर ताजो त्रास जाता. उदक कमी जालें आंगांतून, डिहायड्रेशन, ताजो त्रास जाता. बरोबर. खंयचे अग्नितत्व भोवची भस्म रोग लागता तांकां. असले सगळे तत्व जी आसा ती प्रमाणांत असल्या मात्र देह सुदृढ उरता. ना जाल्यार चिक्के अशी तशी प्रमाण हें जाल्यार ती सिक्क जाता ती. तरी तत्वे तत्व मेळविले, त्यासी देह हे नाम ठेविले. ते जाणते पुरुषी शोधिले तत्वे तत्व.
तर हांगा ते सांगता ती देहबुद्धीच नादाने आम्ही देहाक भलतेंच महत्व दिल्या. हांव म्हळ्यार फक्त देह हे आमगेले जे भ्रम आस ताच्यान आमी ह्या देह म्हळ्यारच हांव म्हळ्यार देह, मगल देहांतल्यान भायर पडेल मगल चेडवां, मगल नात्र, मगल हें जाल्यार आमी विवेकाने म्हळ्यार योग्य विचाराने ह्याच देहाला जर आमकां पळयलें तर आमकां दिसता हें फक्त पंचमहाभुतांचे गाठोड आस, कळ्ळें. आनी ताजें निरसन जावन हें असार आस, केन्नापणी वायट जावचें आस. त्या वेळार देह ना तरी वचचोच आस, पण त्या देहाचो वापर करून आनी वापरच्या दिल्ल्या म्हणा पण ताची सम काळजी घेवन ताजो उपयोग करून घेवन आमकां परमार्थ साधून घेवचो आस, आमकां आत्मज्ञान करून घेवचें आस, बरोबर. आनी ह्या अनुभवांतून तें कळ्ळें जाता पंचमहाभुतांचे देहांत सुद्दां जर निरसन जाल्लें तरी मीपणा आपोआप वता विरता. आनी तो मीपण विरलो की खरो मी भायर पडटा. आनी निर्गुण ब्रह्मा आसलेलें आमगेलें मूळचें ऐक्य, भायरय तेंच ब्रह्म आस, भितरी तेंच आत्मतत्व म्हळ्यार तेंच ब्रह्म आस. ह्या अनुभवांतून हांव म्हळ्यार तो खरो हांव जो येता न्ही तो सह अहम सह हें. आनी थंय देवभक्तांचें ऐक्य जाता आनी थंय विभक्ती पुराय संपता. म्हाका जायी हांवें जाय अशें कसलें बरना, हांवें केल्लें कसलेंय ना. हांगा आमी राबिया आजी 20 हें जाल्या ती कल म्हणटात तें श्लोक 20 थंय जाले. आमी परत घेवया. तर हें अगदी गोमट आस आनी समर्थांगेल कसली कळबा खरेंची. म्हाका दिसता अशी कितले उपकार तांगेले ई परिय करुणे येतको स्वामी बंदेया गुरुराया, बंदेया गुरुराया, दय माडनी महनिया, बंदेया गुरुराया. मात बार दे कंठ बिगिदिदे, कण्ण तुंब कण्णीरू ತುಂಬಿದೆ, ಮಾತು ಬಾರದೆ ಕಂಠ ಬಿಗಿದಿದೆ, ಕಣ್ಣ ತುಂಬು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಆನಂದದಿಂದ ನನಗೇನು ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ. बंदेया त्या सद्गुरुराय जे संत आमचे खातीर जीव न्हय म्हूण आमची मागशी लागल्या ती शिका ती येया ती मगला हात धरा ती ह्या दलदलींतल्यान भायर पडा ती. आनी त्या दलदलींत आपणे मुद्दाम घट्टी फातर दवरल्या ती जे तुमकां दिसता की हे प्रतिकूल परिस्थिती आसा म्हणून, जाल्यार त्या कल्ल्याक दवरल्या ती प्रतिकूल परिस्थितीचेर पांय दवरून ताजी शीडशी वापर करून पेलदिकान येया ती आपण हात दिता म्हणून. त्या खातीर जो ह्या मार्गांत आसा न्ही ताका आयुश्यांत मस्त प्रतिकूल परिस्थिती येता. इत्याक तरी स्वाम्यांगेल इच्छा आसता की आमी मुखार वचका, आमगेल फट्टी अहंकार गळका. ते शेपूट गळल्यार मात्र त्या टॅडपोलाक पांय येता ती आनी तो जंप मारून मुखार सुट्टून वचूं शकता म्हणून. वतच न्हय तशी हें आसता. तरी मुखालपंत आमी मायेचें हें घेवया. माय कशी कितली गोमटी म्हणून. माये विण जग मिथ्या ओ माये, माये संगे जग प्रगटे ओ माये. माया ही नूतन माया चिरंतन, मायाची सगुण जाहली ओ माये. माय म्हळ्यार ही शक्ती देवांतल्यान भायर पडलेली ही शक्ती. हाजी कलेत महालक्ष्मी म्हणटा ती, कोण त्रिभुवन ही सुंदरी म्हणटा ती, वय की न्ही. भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी आणि दुर्गा परमेश्वरी ही सगळी माया. इतली गोमटी परब्रह्मांतली माय ती. सगळी परब्रह्मांत अशी शक्ती सगळी तिल्ले आसा ती. पण ती आयल्या फॉर अ पर्पज. कळ्ळें म्हळ्यार हे खेळ न्हू, आमगेल मन रमोवच्याक आयल्या. आनी तें मन कोणाक रमयता ती भितर बशिल्लो आमगेलो आत्म आसा न्ही तो तिगेलो बामणो. तांथानू भायर पडल्या ती त्या आत्मतत्वांथानू त्या परब्रह्मांतन ती भायर पडल्या.
आणि तो थंय बसला म्हण त्या मायेक चैन पडना जणू काही. तेमी तिन्ने ताका रिजोवचे खातीर, आमकां मनुश्याक मन रिजका आनंद घेवंका म्हण खातीर इतली गोमटी सृश्टी निर्माण केल्या. इतले गोमटे रंग जे खंयच्याय पेंटिंगांत येना ती सगळे कल प्रदान केल्यात आमकां. हां, माया ही सुंदर, माया अवखळ, सगुण साकार वसली वो माय. आणि हीच माया आमकां जोजयता, सांबयता. माय जागयत आमकां. हां, कलेपुणी कश्ट हाडून आमकां जागयता, जागी जा जागी जा. पण मायाच तारील जीवन ओ माय. आतां उद्दाक उवार भर न्हू, रस्त्यार सगळें उद्दा जालें. आमगेले थंय बिहारणी आमगेलो तो स्टुडंट बसला न्ही, थंय बोटी घाल्या ती, दोणी घाल्या ती बाजारां वचूंक सुद्दां. म्हळ्यार त्या उदकाक उद्धरण शक्ती आसता. तशी मायेक उद्धरण शक्ती आसा. कळ्ळें? म्हळ्यार ही परमेश्वरान. तर मायेक आमी शरण वचका. हां, मायेक पांय पडून सांगका की म्हाका तूं तारण भर देवा, तारण भर. हे शक्ती तूं म्हाका तारण. हां, तुगेले शिवाल्या थंय होंतान तूं विलीन कर, शिवतत्वांत एक कर म्हाका. तेमी ती मायेचे स्वरूप जाणियेले जाने, तो स्वस्वरूपी जाहला ओ माय. मायाची स्वरूपी होई निरंतर, ब्रह्मांडची सकळ भिरेलो ओ माय. माय शेवटी खंय वता, तिगेली विलय खंय जाता, ती स्वरूपांत एक जावन वता. तिन्ने माय दिसनाशी जाल्ली की कल व्हरता, ब्रह्मांडय व्हरना. पयलीं ब्रह्मांड ना जाता, विर्न वता. आनी कड्डेरी ती माय सुद्दां शिल्लक व्हरना. कळ्ळें? म्हळ्यार ती ताजोच भाग. ताका श्वसन म्हणटा. ती ब्रह्मतत्व ते कायम जिवंत न्ही, ते इनहेल एक्सेल करत आसता. हां, ते म्हणटा एकस्य एकोहम बहुश्याम. ते एकच आशिल्ल्याक मदेंच लहर येता. तशें त्या वटवृक्षाची बीन तांदूळ वटवृक्ष जाता इतलो व्हडू. आनी परत ताका ज्यो बी येता ती तांतू एक एक बी येता परत इतली वटवृक्ष जाता ती. वटवृक्षाचे कल खातीर उदाहरण दिलें, ते शाश्वत जाता. ते कितकी वर्सान वर्स चलतात ती वडा झाड. एक 15 मिनटान एक एक वृक्ष जाता. तशी आमगेल मनांत आमगेल ह्या मायेन आमकां जे दिल्ल्या कल्पना शक्ती, ताज्यान आमी सगळे कडेन पसरोवंक हें ज्ञान, हें सगळे कडेन सगळ्यांक मदत करता. तितल्या इच्छा शक्ती आसा, तितल्या ज्ञान शक्ती आसा, तितल्या क्रिया शक्ती आसा. तांचो आमी उपयोग करून घेवंक. हें असार असं म्हूण काणडोच न्ही, उलट ताका शरण वचून तांतू पोवच्या शिकका. सगळे नमुन्याचे तावळी स्ट्रोक्स वापरचे जाता. ती बटरफ्लाय खंय, हें खंय, तें खंय, स्ट्रेट अमुक तमुक. आनी गंमत येता. एक पण मायेन तूं पोवचे अभ्यास जालो न्ही की मजा येता. सगळे आव्हान आमकां दिसता, चॅलेंजीस हें प्रॉब्लेम आयले की. आनी ते प्रॉब्लेम सुटले की कशी कठीण गणीत सुटले की खुशी जाता न्ही तशी. आनी ते परब्रह्म तो आमगेलो आत्माच आमकां प्रोत्साहन दिता, रे वा शाबास शाबास म्हण. हां, तशी हें जाता. तेमी आत्तां आमी परत हाजी हांगाच राबया आमी आनी मुखाल पंथां हाजी मुखावेल करया. हां, तर तो पर्यंत स्वाम्यांगेर आमी तांगेलें हें म्हणया न्ही. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. आता ही 400 वर्ष पयलीं केलेली रामाल प्रार्थना 400 वर्सां सुद्दां तीच लागू पडता. आनी तेमी ती ते आत्तां सुद्दां ह्या ग्रंथान बसून तीच प्रार्थना नित्य मल्ल्यातान वदोवन घेता. तळमळ तळमळ होतची आहे. तळमळ कोणाल जाता? स्वाम्यांगेल जाता, स्वामी समर्थांगेल जाता, आमगेले स्वामीजींगेल जाता तळमळ. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी. जशी परब्रह्म एकच असतं न्ही, तशी हें जे नॉलेज परमार्थाचें आसा न्ही, तें सगळे कडेन एकच आसता. आमगेले गुरू परंपरा चरित्रांत तूं तेंच सांगल्या, अस्ति भाती प्रिय कशें पळोवचें म्हूण तेंच हातूंय तेंच सांगल्या. ते खंयची 2+2 4च जाता, 5 जायना. हां,
जाल तरी आमगे चुकता ती हें विंगड हें आमगेल न्हय तें तुमगेल न्हय अशी कोर न्हू आमी वाद घालता ती आनी वाद विवाद घालता ती तेन्ना ती संवाद जायना तर तें हें आमगेलें अपराध म्हणून स्वामी म्हणटा ती अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कारू हें विवेचन पुष्प आमी हांव तुमगेले श्रोत्यांगेले चरणांचेर दवरता इत्या म्हळ्यार तुमगेल्यान तुची स्वामी बसल्या ती श्रोत जावन आयकूनच्याक वदयतले त्याच्या सती आनी पळय हांव कशी उलयता म्हण परीक्ष घेवच्याक तुमच्यान बसल्या ती कले चुकलेले असल्यार माफ करता चुकलेले असल्यार मगलें आनी गोमटे करून घेतलेले असल्यार तें आमकां समर्थालें समजून हें विवेचन पुष्प श्री राम स्वरूप जालेल्या समर्थांगेल्या चरणांचेर आनी श्रोत्यांगेल्या चरणांचेर हांव भोंवता नमस्कार आय सीक युअर ब्लेसिंग्स जानकी जीवन स्मरण जय जय राम हर महादेव आता हें कलें लिंक परत बदलतलें विंगड जातलें गोतनानी